राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या पक्ष श्रेष्ठींकडल्यान आदेश आयल्यार गोंयांतल्यान लोकसभा वेंचणूक लढयतले अशी माहिती जुजे फिलिप डिसोजा हांणी दिल्या। इतले मजगतीं राष्ट्रवादी पक्षाचे सुप्रीमो शरद पवार हांणी स्वता राजीनामो फाटीं घेतिल्ल्या बद्दल जुजेन खोस उक्तायल्या। राष्ट्रवादी पक्षाचे पवार हे मुखेल बुन्याद आसा अशें तांणी म्हणलां। फोंड्या म्हालाच्या बोरी पंचायतीत पंचायत मंडळाक लोकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर अपयश आयिल्ल्याचें दिसून आयलां। कोयर, उदकाची पुरवण तशेंच हांगाच्यो ज्यो जमनी आसात त्यो बिगर गोंयकारांक विकपाचे प्रकार लेगीत उक्ताडार आयल्यात अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेली मनोज परबान तिडक उक्तायल्या। शुक्रारा बोरये पंचायतीक अचकीत भेट दिल्या उपरांत तो उलयतालो। हे सगळे प्रस्न ग्रामसभेत मांडून लेगीत कोणूच कानामनार घेना, देखून हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मुरगांव नगरपालिकेची पोरणी इमारत मोडपाचें काम शेनवारच्यान सुरू जातलें अशी माहिती वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या। ही बिल्डिंग पोरणी जाल्या तशेंच ती असुरक्षीत आशिल्ल्या कारणान मोडपाचें काम हातान घेतलां अशी माहिती दाजी साळकारान दिल्या। शिक्षकांक जो पगार मेळटा तो मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा येवजणेंतल्यान जरी मेळटा आसलो तरी तो लोकांनी भरिल्ल्या करांतल्यान दितात अशें म्हणीत महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष बिना नायकान सरकाराचेर फोग काडलो। अशा तरेन लोकांचेच पयशे घेवन पगार म्हणून दिता जाल्यार ह्या येवजणेचें नांव बदलून लोकदक्षिणा करची अशी मागणी लेगीत बिना नायकान ह्या वेळार केली। गोवा पंचायत महिला अभियान, रिबिल्डिंग इंडिया ट्रस्ट आणि पंचायत संचालनालयाच्या जोड पालवान स्टार बायला पुरस्कार घडोवन हाडटा। मेच्या 14वेर NIO दोनापावला हांगासर हो सुवाळो जातलो। शिक्षण, भलायकी, कायदो, खेळ, पत्रकारिता आणि हेर मळार वावर करपी बायलो तशेंच समाज वावुरपी बायलां संस्थाक ह्या वेळार तांकां पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान घडोवन हाडटले। पुरस्कार सुवाळ्या बरोबरूच हेर मनरिजवण कार्यावळी ह्या वेळार जातल्यो।
केरळांत आकांतवादाची मुळां घटमूट जावपाक लागल्यात। आकांतवाद हो समाजा भितर पातळपाक लागला। देखून आकांतवादाची ही कारस्थानां हुमटावन उडोवपाची गरज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायली। कर्नाटकात आयोजित केल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचार सभे वेळार दी केरला स्टोरी ह्या चित्रपटाचेर तांणी हे मत मांडले। CSR खाला उपक्रम फुडें व्हरतनाच वेदांता सेजा कंपनीन पयलींच्या कामगारांचेर अन्याय करचो न्हय, तांच्या फुडाराचो सकारात्मक नदरेन विचार करचो, अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी मागलां। दिवचल पालिकेच्या आदारान वेदांता फाउंडेशनान दिवचले कंप्युटर प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलां। शेनवारा ह्या केंद्राचें उक्तावण केले उपरांत दोतोर शेटये उलयताले। ह्या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, पालिकेचे मुख्य अधिकारी सचिन देसाय आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले। सैमाक राखात, सैमपूरक वस्तूचो उपेग करात, असो संदेश दीत बिहारचो अजित चौधरी हांणी बिहारच्यान सायकलिंग सुरू केलां। भारतभर भोंवडी करून हो संदेश दिवपाचो आपलो हेत आसा अशें तो सांगता। जाल्यार 106 दिसान ताणें 12 राज्यांची भोंवडी केल्या। सद्याक तो गोंयांत पावला। ते उपरांत महाराष्ट्रांत वचून पर्यावरणाची जतनाय करता असो संदेश आपूण दितलो, अशी माहिती अजितान दिल्या। 4 म्हयन्यां भितर भारत भोंवडी पुराय करपाची मोख अजितान दवरल्या। सत्तरी ठाणे दोंगुर्ले पंचायतीन 11वें आरोग्य शिबीर घडोवन हाडिल्ले। तपासणे खातीर सत्तरीच्या लोकांक पणजे फावटी मारपाक पयस पडटा। ह्या हेतान सत्तरीच्या लोकांक भलायकेची तपासणी मेळची ह्या हेतान अशा तरेच्या शिबिराचें आयोजन करता अशें देविया राणेन सांगलें। वी कॅन संस्थे अंतर्गत गोंयान 72,000 बायलांचे ब्रेस्ट कॅन्सर तपासणी जाल्ल्या खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वतीन दोतोर श्रुती हांचो लेगीत ह्या शिबिरांत भोवमान केलो। अंजुणा पुलिसांनी शुक्रारा शापोरा हांगच्या रेस्टॉरंटाचेर गुळी वखदांची कारवाय करीत धाड घाली। दी हाऊस ऑफ शापोरा ह्या रेस्टॉरंटान गुळी वखदांचो वेव्हार चलता अशी माहिती मेळ्ळ्या उपरांत धाड घाल्ल्याची माहिती पुलीस उप अधीक्षक जिव्बा दळवी हांणी दिल्या। ह्या वेळार गुळी वखदा सयत जप्त केल्ले हेर साहित्य फॉरेन्सिक लॅबात तपासणेक लागून धाडिल्ल्याची माहिती पुलिसांनी दिल्या।
दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल मुस्लिमवाडो वाठारांत लोकवस्ती लागीं उजो लागपाची घडणूक शुक्रारा सांजेर घडली. फाटल्या कांय वर्सांच्यान बंद पडिल्ले टायर फॅक्टरीच्या वाठारांत हो उजो लागलो. उज्यान व्हडलो पेट घेतिल्ल्यान कुशीकच्या लोकांचेर आकांत आयलो. उजो नेमको कसो लागलो तें कळुना. ह्या उज्यांत लाखांनी रुपयांची मालमत्ता जळून गेली. मात हेर वायट घडणूक टळ्ळी. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे दोनूय बंब मजत कार्या खातीर फोंड्या गेल्ले. ताका लागून दिवचले मजत कार्याक मातसो कळाव जालो. एक खासगी गाडी पुलिशेचो लोगो लावन रस्त्यार बिंदास भोंवताली. ह्या गाडयेचो नंबर नोट केल्या उपरांत ही गाडी काणकोणच्या कोण तरी मिल्ता शिर्के म्हणून मनशाच्या नांवार आसा अशें कळ्ळें. क्रिमिनल म्हणून कलम 41 अंतर्गत गाडयेच्या मालकाचेर गुन्हो दाखल केला. ह्या गाडयेचेर हो स्टिकर आनी लोगो लावपाक ताणें पुलिसां कडल्यान कसलोच परवानो घेवंक ना अशें पुलिसांचें म्हणणें आसा. शुक्रारा फोंड्या नगरपालिकेच्या वेंचणुकेच्या दिसाक सगळ्या पुलिसांक मतदान केंद्राचेर तैनात केल्ल्यान तशेंच ढवळे स्क्रॅप यार्डाक अचकीत उजो लागिल्ल्यान फोंडेच्या वयल्या बाजार ते मार्केट पर्यंतच्या रस्त्यार सांजेर येरादारीची बरीच कोयणी जाल्ली. ह्या सगळ्याक लागून वरांची वरां येरादारी आडकून उरली. प्रवाशांची गैरसोय जाल्ल्यान तांणी ट्रॅफिक पुलिसांचेर तिडक उक्तायली. कोट्यांनी रुपया खर्च करून मडगांव शाराची उदरगत करता जाल्यार ते बऱ्या दर्जाचें काम आसपाक जाय अशें शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनो म्हणटा. अर्दवट कामां करिनासतना चड तेंप तिगोवन उरता आनी बऱ्या दर्जाची कामां आमदारान करचीं. उदरगतीच्या नांवान मडगांवांत बाबत दर्जाची कामां करची न्हय अशें सावियो म्हणटा. बलात्कार प्रकरणात मडगावच्या खाशेल्या न्यायालयान पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक अप्रत्यक्ष सुनावणेक हजर रावपाक मेकळीक दिल्या. जेन्ना सुनावणे खातीर न्यायालयांक मोन्सेराताची गरज लागतली तेन्ना बाबूशाक प्रत्यक्ष कोर्टात न वता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं तो सुनावणेक हजर रावपाक शकता. पिडिताची चौकशी सयत सप्तकाक 3 सुनावणे आपोवन न्यायालय 5 जुना सावन ह्या केशीक गती दितले. बाबूशा वांगडा ताचो सहकारी मंत्री माविन गुदिनोक कांय वीज सवलत घोटाळ्या केशींत अप्रत्यक्ष हाजीर रावपाची मेकळीक दिल्या.
नगरगाव बालभवन केंद्राची गुणदर्शन 2023 ही कार्यावळ झाली. या वेळार बालभवनाच्या विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक कार्यावळी सादर केल्यो. नगरगाव श्री शांतादुर्गा देवीच्या सभा मंडपात ही कार्यावळ आयोजित झाली. आमच्या भांगरभूंय गोंयचो ह्या बेजबाबदार आनी भ्रश्ट भाजपा सरकारान भंगार अड्डो करून दवरला अशें म्हणीत शुक्रारा ढवळे भंगार अड्ड्याक लागिल्ल्या उज्याक लागून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान ट्वीट करून सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या. ढवळे पेट्रोल पंपा पासत कांय मिटरांचेर आशिल्ल्या भंगार अड्ड्याक उजो लागिल्ल्या कारणान पुराय राज्यांतली प्रशासनाची निश्काळजीपणा आनी नियंत्रणाचेर उरूंक नाशिल्लो ताबो हे मुखार आयला अशें युरीन ह्या वेळार म्हणलें. बागाच्या हळशिकावण्या उदकाच्या प्रक्रिया प्रकल्पांतल्यान प्रक्रिया करिनासतना उदक न्हंयत सोडटात खंय. काँग्रेसीन प्रकल्पाची पळोवणी करून उपरांत गोंय राज्य प्रदूषण मंडळाक ह्या प्रकल्पाची कारवाय करपाचें निवेदन दिलें. दोन महिने जाले सांतिनेज वाठारांतल्या घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन फुटल्या आनी कंत्राटदाराक पडून वचूना. ताका लागून थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचो पडलो. 11 मे मेरेन घाणयाऱ्या उदकाचो प्रस्न सुटावो जातलो अशें पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांतिनेज वाठारांतल्या घाणयाऱ्या उदकाची पळोवणी केले उपरांत सांगलें. पत्रादेवी ते काणकोण नॅशनल महामार्गाचेर आशिल्ले सगळे ब्लॅक स्पॉट्स क्लियर केल्यात अशें येरादारी खात्याचो संचालक राजन सातर्डेकारान सांगला. ब्लॅक स्पॉट्साक लागून गोंयांत अपघातांचें प्रमाण वाडिल्लें अशें तांचें म्हणणें आसा.
कुजिरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्साचे भायले काम 15 जून मेरेन पुराय जातले, जाल्यार अंतर्गत कामां सप्टेंबर मेरेन पुराय जातली, अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। शुक्रारा मंत्री गावडे हांणी कुजिरा कॉम्प्लेक्साची वचून पळोवणी करून सुरू आशिल्ल्या कामांचो नियाळ घेतलो। टॅक्सीकारांची मागणी पुराय करपाक जायना जाल्यार 40 आमदारांनी राजीनामो दिवचो, अशें म्हणीत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान तिडक उक्तायली। फाटले 4 दिसां सावन मोपा विमानतळार हळडुव्या आनी काळ्या टॅक्सी खातीर स्टँड वा ब्लू टॅक्सी स्टँड आंदोलन सुरू आसा। तांची भेट घेतल्या उपरांत तो उलयतालो। टॅक्सीकार रस्त्यार देंवले जाल्यार पुराय काँग्रेस पक्ष रस्त्यार देंवतले, अशी शिटकावणी पाटकरान दिली। पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारा आड फटीच्या प्रतिज्ञापत्रांची कागाळ दाखल करून 90 दीस जाले, मात अजून मेरेन तांचेर कसलीच कारवाय करपाची हालचाल वेंचणूक आयोगा कडल्यान जायना। आर्लेकारान गिरी जमिनीची फेरफार करून ती जमीन मालकीच्या डॉक्युमेंटाच्या फटीचे प्रतिज्ञापत्र वेंचणूक आयोगा मुखार सादर केला, अशी कागाळ बर्डेन केल्ली। आर्लेकारांक अपात्र थारावंक ना जाल्यार उच्च न्यायालयान धाव घेतले, अशी शिटकावणी बर्डेन दिल्या। अवेडे केपे वाठारांतलो दुधाचो वेवसाय बंद जावपाक पावला। गांवांतले शेतकार ह्या वेवसायाचेर अवलंबून आशिल्ले। सध्याची परिस्थिती पळयल्यार फकत 3 शेतकार अवेड्या दुधाचो वेवसाय करतात। तरणी पिळगी ह्या वेवसायांत फायदो नाशिल्ल्यान येवपाक सोदिना। तशेंच कांय शेतकारांनी आपल्यो म्हशी आनी गायो विकल्यात। कांय शेतकारांनी आपलो वेवसाय कायम दवरला। सरकारान जरी आदार केल्लो जाल्यार ह्या वेवसायांतल्यान दर वाड जावं येता, अशें शेतकारांचे म्हणणे आसा। पावसाचो हंगाम सुरू जावपाचो आसा आनी कुडचड्यार अजून मेरेन पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात जावना। घाणयाऱ्या उदकाच्या पायपलायनीच्या कामाक लागून नुस्त्या बाजारांत तशेंच मडगांव रेल्वे स्टेशनांतलीं गटारां भरिल्लीं आसात। ताका लागून थळाव्या लोकांक हे गटारांच्या उदकाचो त्रास जाता। देखून पावसाचो हंगाम सुरू जावचे पयलीं गटारां दुरुस्त करून दिवपाची मागणी केल्ली।